Welcome back. Patients from South will have to face the hospicio as it is till the new district hospital project gets through. Health Minister made government's policy clear while replying the issues in hospicio raised by the local MLAs. MLA Vijay Sardesai and Digambar Kamath accused Health Minister for neglecting this premier health institution. MLAs questioned the Health Minister about the improvements in service of hospicio till the new district hospital gets ready. Minister said new district hospital will be ready in a year and a half. Speaker sir, the hospital is hit by bed shortage, by shortage of doctors, by shortage of servants, by shortage of drivers, by shortage of ambulances and many other things. What has the government done to tide over the next 2.5 years? आणि काम थोड्या रेंगाळा ही गोष्ट खरी असा, पण म्हज्या अंदाजान आणि एक 1.5 वर्सांत ते काम जावंक जाय. जेन्ना नवीन एखादी वास्तू तयार जाता तेन्ना जुन्याचेर खर्च करप हे जीवार येता. थंय त्रुटी आसात ह्यो कळटात, एक्झिस्टिंग हातून खूप डेफिशियन्सीज आसात हेवूय कळटात, मान्य आसा. म्हजी तुमचेर चार्ज आहा की यू ऑल आर निग्लेक्टिंग साऊथ गोवाज प्रिमियर हेल्थ इन्स्टिट्यूट. आनी तुमी साऊथ गोंयचे कडेन फकाणां करून नाकात तितली. एक इलेक्शन जिखले म्हणून सगळें जालें ना. तुमकां आमी दाखोवंक शकता की विचारपाचें ना. विचारपाचें ना कितें. थर्ड सप्लिमेंटरी उलयतात. No, what do you mean? Third supplementary is due for me. You don't understand what I mean? I understand very much. मागीर बसता सकल. ना पण supplementary कित्याक गेला? Now just sit down. No, I am now asking just about sit the down. heritage building. तुका प्रश्न विचारपाचे ना म्हणून भायले प्रश्न विचारता. बस भायले प्रश्न न्ही, तो कमेंट दिगंबर कामत करेक्ट करना. This is bias. दिगंबर कामत. How can a floating casino vessel get fitness approval in 24 hours? Questions from Rohan County with pointed dates raised eyebrows of many. Horseshoe Casino applied for a fitness certificate and received it on the same day. County Grill Minister of Captain of Ports Lakshmikant Parsipar for government's extra efficiency and registration of casino vessels under different marine acts. But debate did not yield him satisfactory reply from the ruling side, as government defended itself, saying the vessel was moved from Karnataka and question is not marked to Home Department. Horseshoe, एक date of application of fitness certificate 5/8, receipt of fitness certificate 7/8, 2 दिसान. 21/7/2014 परत तो अप्लाय करता दुसऱ्या वर्साक, सेम डे ताका फिटनेस सर्टिफिकेट मेळटा. अश्यो स्पीकर साहेब पयल्यो काही गजालीन एप्लिकेशन ऑफ फिटनेस डेट्स पयल्यो इल्ल्यांक रिसिप्ट ऑफ फिटनेस ना, एखादी फिटनेस 3 वर्सांची आसूंक शकता. पूण म्हणजे जो तुम्ही प्रोसिजर येता व्हडलो सांगलो, इन्क्लुडींग सेफ्टी स्टँडर्ड चेक कर, इन्स्पेक्शन, सी वर्दीनेस, हल इंटिग्रिटी, सगळें जें सांगलां हे एक दिसान दिवन सर्टिफिकेट जाता काय म्हणून. स्पीकर सर, तांच्या प्रश्नात अर्थ आसा, पण ताच्या मुळाशी जर गेलो जाल्यार लक्षात येतले MV हॉर्सशू कॅसिनो ही KWR 049 अशें रजिस्ट्रेशन असलें. ती कारवार रजिस्ट्रेशन असली आणि कारवार रजिस्ट्रेशन असल्यामुळे तिचा फिटनेस तिचल्लो सगळो असलो आणि त्यामुळे सिन्स इट वॉज कारवार रजिस्टर्ड वी हॅव जस्ट एंडोर्स्ड इट. त्यामुळे ते एका दिसान जावं शकले आणि इश्यूड NOC टू प्लाय. स्पीकर सर, कारवारा बी शीप वता आणि कारवारा सर्वे जावन एक दिसान सुद्दां आयली आणि कोणे एंडोर्स केली तरी मानता हांव. फाल्यां आज ती सुभाषचंद्र डॉमिनो ती एक शीप आसा, ती केन्ना खंय वतली आनी इट मायट कॉज अ डिजास्टर सेम लायक वॉट प्रतिभा भीमा और रिवर प्रिन्सेस कॉज्ड इन द वॉटरवेज. The problem of water pipeline passing through the gutters at Kasarpal remains unresolved. Bicholi MLA Naresh Sawal claims that the pipeline passing through gutter is unsafe and hazardous for people. PWD Minister Sudhin Dhawlikar refuted MLA's claims, saying the water pipeline is older than the newly constructed gutters. Both legislators claim themselves to be right. PWD Minister counter-argument in the assembly made Bicholi MLA visit the spot for a ground zero evidence. Have a look. गटरान जेन्ना फुट्टा लायन ते गटरातले उदक लोकांक पिवचे पडटा म्हणून हांवें तांकां प्रपोजल दिल्लें आसा, तांकां सांगलेलें आसा, तरी सुद्दां अजून पर्यंत तेंच्यांनी गटरातल्यो लायनी काडूंक ना. आमदार जेन्ना उलयता तेन्ना ते फटिंगपणाचें आसा काय खरेपणाचें आसा हें पयलीं पळोवपाची आवश्यकता आसा. बिचोलेचे आमदार नरेश सावळ उलयता आसतना तांणी म्हटलें की गटारांत पायपलायन घातल्या. हे तांचे आरोप आसा ते डिनाय करता. जे बिचोलेचे गटारां बांदल्या ती काल पयर बांदल्या. लायन जी आसा
ती 10 वर्सां पयलींची आसा. Following minister's counterclaim, MLA Naresh Sawal visited the spot and pointed at the water pipeline passing through the gutter. He demands immediate shifting of the pipeline. शांतादुर्गाच्या कुशीक त्या रस्त्याच्या गटरांतल्यान पायपलायन गेल्ली आसा आणि ही पायपलायन गटरांतल्यान शिफ्ट करा म्हणून जवळ जवळ 1.5 ते 2 वर्सां हांवें सरकाराक विनंती केल्या पण अजून पर्यंत त्या गटरांतली पायपलायन अजून शिफ्ट जाल्ली ना. But the confusion remains, and with the confusion remains the problem of water pipeline passing through the gutters as it is. Senior reporter Laukik Shilkar with reporter Uday Parab for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.